काल आज आणि फाल्यां powered by Father Mulla Hospital Kankanadi Mangaluru, supported by Jerosa Company, VTech Electrical and Lightings Mangaluru, Rexin Center Mangaluru, Manasa Water Park Pilikula and MCC Bank. काल आज आणि फाल्यां दायजी वेळ वीक्षण करच्या सर वीक्षकांक काल आज आणि फाल्यां म्हणल्या ह्या कार्यक्रमाक म्हजे तर्फेन तशेंच वॉल्टी एफा तर्फेन तुमकां सर्वांक मोगासो आनी मानाचो स्वागत मागता। आदले सोमारा दीस आमी आमच्या वीक्षकांक आयकोंक म्हणून आमी हांगासर बसुल्ले आनी त्या दीस आमकां थोडे वीक्षक फोन लायनीचेर मेळिल्ले आसात। ताचे उपरांत जायत्यांनी आमकां आमच्या वॉट्सअप नंबराचेर आमकां संपर्क केल्लो आसा, तांची अभिप्राय तांच्यो सूचना आमकां दिल्ली आसात। ताचे उपरांत कार्यक्रमा उपरांत आमच्या वॉट्सअप नंबराक निरंतर संदेश मेसेजीस आयिल्ल्यो आसात। थोड्यांनी सांगिल्लें आसा आमकां पेट शो जायचे दायजीवल टीव्हीचेर म्हणून, आनी थोड्यांनी सांगिल्लें आसा आमकां फॅशन शो जायचे म्हणून, आनी थोड्यांनी सांगिल्लें आसा आमकां कोंकणींत यक्षगाण जायचें म्हणून। हास्य तें आमचें यक्षरस म्हणलें प्रोग्राम आसा, त्याच प्रमाणे स्किट्टा बरी मोठ्यो आवडीची यक्षगाण कोंकणींत जायचें म्हणून बऱ्यो सूचना विशेष आमकां मतीक पसंद जाल्ल्यो सूचना मुखल्या दिसांनी ह्या दिशेन आमी जरूर आमी आमचे काल म्हणटा चिंतापा आटयतले। आनी थोड्यांनी तांचे समस्या सांगिल्ले आसात। आमच्या गांवांत आतां गिमेचे दीस उदक ना, थोड्यांक रस्तो ना म्हणून सांगिल्लें आसा। असले जायते समस्या सांगून तांणी आमकां संदेश धाडिल्ले आसात आनी थोडे संदेश आमी ते जे फावो त्या अधिकारींक ते कोणाक पावपाचे थंयसर धाडिल्ले आसात। वळटेप आतां सकड भुरग्यांक परिक्षेचो वेळ, स्पेशली 10th आनी PUC एकाडेमीक जावन दोनी परिक्षा चड म्हत्वाच्यो, पूण आज कालच्या दिसांनी हे म्हत्वाच्यो म्हणून हे म्हत्व म्हणलो तो शब्द मुखार दवरून एक भुरग्यांचेर विपरीत एक वत्तड घालचें तें दिसून येता। आज आमी ह्या विशयांत हांगासर जायते उलोवंक आसतले आनी आमच्या वीक्षकांकी ह्या विशयाचेर उलयत। हय, सुरू करचे पयलीं हांव एक सांगूंक अशें हांव हांगा रिसोर्स पर्सन न्ही आज, म्हळ्यार हांव तो एज्युकेशनलिस्ट न्ही, पूण आज हो शो कितें म्हळ्यार एक इंटरॅक्शन शो। आमचे सबार आमचे वीक्षक आसात तेय उलोवंक आसतात, ते तांचे ओपिनियन सांगूंक आसतात। आमी केदाळे काले म्हणजे म्हळ्यार एका मनशाचे स्पीच आयकुचें, ते ऑडियन्सान 1000 लोक आसता, तांचे ओपिनियन डिफरंट आसता, बरे आसतात, तांकां नॉलेज चड आशिल्ली आसता, पूण आमी आयडेंटिफाय करचें काली थोड्यांक मात्र। पूण आज ती ओपिनियन एक दिवचो उक्तो अवकाश, तांणी फोन लागल्यार फोनार करयेत, वॉट्सॲप नंबर आसा स्क्रिनाचेर, या यूट्यूब चॅनलाचेर तुमी पळयता जाल्यार थंय तुमकां कमेंट घालूंक अवकाश आसा। देखून ते डिस्क्लेमर हांव फस्टाक सांगता। आनी दुसरें, भोवशा थोड्यांची एग्जाम जावन आसा, SSLCची CBSEची जावन आयल्या, उरल्या क्लासीची धाकटे भुरग्यांची जावनूच आसा। मागीर मेन म्हळ्यार बोर्ड हांची SSLC एग्जाम कर्नाटका स्टेटाची ती 21 कोणना ती जावचेर आसा। तशें म्हणटाना जायते आमची भुरगीं एग्जाम बरोवंक तयार जाल्यान थोड्यांनी बरयला, पूण सगळ्यांकी हांव ऑल द बेस्ट म्हणटा। खंयच्याय कारणा खातीर तुमी भियेनाकात, भियेनासतना एग्जाम बरया, कांय ना, नथींग टू लूज। जिणेंत आमी म्हळ्यार कालें करचें म्हळ्यार ते एग्जामाचें एटमॉस्फियर आनी सिरियसनेस आमींत क्रिएट करचें, आमींत क्रिएट करचें, भिरांत आमींत क्रिएट करचें। हळे तुवें सजेत, तुवें 100 मार्क काडजेत, 98 काडजेत, 95 काडजेत, पेरंट्स तावन येता, टिचर्स तावन येता, इस्कॉलान ती प्रेशर तेंत। बट बेजिकली म्हजें पर्सनल ओपिनियन कालें म्हळ्यार आमची एज्युकेशन सिस्टम घालें आसा पळय, तातूंत ती बदलाचे, आनी ती बदलाचे म्हणून मस्त वर्सां जावन सांगून आसात, मस्त जाण उलोवन आसात। आमचें एज्युकेशन सिस्टम कन्नडांत आमी म्हणटा कालें म्हळ्यार खाली सफलतेयನ್ನ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಕಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ म्हणून। म्हळ्यार तुवें कशें सक्सेस जायचे, म्हळ्यार नंबर 1 न्हेजे, मार्क्स काडीचे लायफांत, पूण फेल जाल्यार कालें करचें तें करना। लायफांत एक हॅप्पी आसाचें जाल्यार कालें करचें, तें आमचें एज्युकेशन सांगना, तें आमकां लायफांत प्रॅक्टीस जायचें। तांतूं कालें जाता गो, आमी इस्कॉलाक वताना एक्चुअली पयलें आमकां एग्जाम येता, मागीर रिजल्ट येता, मागीर आमी पयले एग्जाम बरोवंक आसता। निज लायफांत कालें गो, तें पयलीं आमकां अनुभव जाता, मागीर एग्जाम येवचें। तें सिस्टम अशी जाल्या की आमी एज्युकेशनाच्या टोटल हातूंत पळयल्यार दुसऱ्या वर्साची ओपिनियन दुसरे वर्साची जावंक पुरो, पूण हांवें कालें सांगचें की म्हळ्यार इस्कॉलांत चेज करतात, कित्याक म्हळ्यार तांकां नेक्स्ट इयराक एडमिशन जायचें जाल्यार इतले फर्स्ट क्लास, इतले डिस्टिंक्शन, इतले रँक्स आसाचे, 100% आसाचे। खंय म्हणी एक भुरगो फेल जावंचेर आसा जाल्यार ताका एग्जाम बसूंक म्हणनात, 9th ताका पयलें सांगतात दुसऱ्या इस्कॉलाक वच म्हणटात, ना जाल्यार हें करतात। जर तर
कांय शिकोवंक जायनातल्या भुरग्यांक तुका ट्रेन गन पास करूंक जायना जाल्यार तें इन्स्टिट्यूशन हांव सांगता दॅट इज नॉट हॉनेस्टली तें काम करना. तें हॉनेस्टली बिलकुल काम करना. हॉनेस्टली एक इन्स्टिट्यूशनान काम करीचें जाल्यार 30% भुरग्याक 60% अडेजे. ताका म्हणटात इस्कालाचें एक चॅलेंज. अनफॉर्च्युनेटली आमकां घालें जायचे, आमकां पेपरार फोटो जायचे, रँक जायचे आनी आमी तांकां मात्र आयडेंटिफाय करचे. पूण एंड ऑफ द डे इस्कालातावन भायर येताना डिग्री जावन येताना मस्त जाणांक गुर्तुना अनुभव सांगता ती डिग्री खाली डॉक्युमेंटेशनाक मात गल्फाक गेल्यार एक अटेस्ट करन तुवें डिग्री केलाय म्हणून सांगून कोणी तुजे मार्क्स पळयनात, कितले मार्क्स काडले पळयनात, खाली डिग्री एक जायजे डॉक्युमेंटेशनाक आनी पास जायजे म्हणल्या खातीर मात्र. पूण SSLC आनी PUCंत सिरियसनेस इल्ले चड जायचे पडटा. पेरंट्स इल्ले सिरियसनेस काण घेतात. कित्याक म्हळ्यार 10वी जाल्ल्या उपरांत खंयचे सेगमेंट काण घेताय. सायन्सा काडीचे जाल्यार इतले हातूंत काडीचे, कॉमर्स काडीचे जाल्यार इतले काडीचे, आनी कालें जायचे जाल्यार इतले काडीचे म्हणले एक प्रेशर आसता. PUC 2 वर्सां बारी सिरियसनेस. पूण ओवर सिरियसनेसांत आले इम्परा जावन आसा. पळय 17 वर्सांचो भुरगो गेल्लो कावुराचे, 12 वर्सांचे भुरगे चेडू भुरगे खंय भायर मेळ्ळे. 3 दिसांनी त्या भुरगीं मिसींग आसली. देवाच्या दयेन कांय जावना, बऱ्यान पाटी आयली बिकॉज ऑफ दीस सिरियसनेस. आतां आमच्या काळारी SSLC एग्जाम आसली, PUC एग्जाम आसली आनी तुज्या काळारी आसली आनी तूं पण परीक्षेक बेल्लोय. एक्चुअली म्हाका तितलें उडास ना. पूण धाव्यांत आसतना एक हांवें पयलीं सांगले पर्यंत ते एक एटमॉस्फियर क्रिएट केल्लें आनी त्या टायमार कालें म्हळ्यार SSLC पास करचें म्हळ्यार भारी व्हडली गजाल. तुका एक ती एक तित डिग्री वय तेंत व्हडलें अचिवमेंट. कित्याक म्हळ्यार ताजे उपरांत तूं शिकताय की ना म्हणून गुर्तुना. तर बॉम्बे वतात, गल्फा येतात, मस्त जाण अर्द्यार सोडले आसात, PUC कश्टांनी केल्ले आसात. पूण आज तशें न्ही. ते दळा ते एक अल्टिमेट कांय नातलेर एक 10वी पास जायचे म्हणलें एक आसलें. बट डेफिनेटली फर्स्ट एजे, सेकंड एजे, थर्ड एजे या मार्क्स काडीचे म्हणलें प्रेशर नातलें, बिलकुल नातलें. तशें 10व्यांत आसतना व्हडलें हें जालें पूण पास जालें न्ही. तो मागीर ताजे उपरांत म्हज्या लायफांत हांवें एग्जामाचें प्रेशर फेस करूंक वतना. सत्य सांगचें जाल्यार PUCन कालें जालें वता त्या दळा आमकां कन्नडान आनी इंग्लिशान 2 पेपरां दितालीं. म्हळ्यार एक इंग्लिशान एक कन्नडान. आमी इंग्लिशान वाचून गेल्लो. हिस्ट्री म्हाका करेक्ट उडास आसा, हिस्ट्री आनी इकॉनॉमिक्स. घरा सगळे वर्स इंग्लिशान वाचून बायहार्ट करून गेल्लो. थंय कन्नडा क्वेश्चन पेपर पळोवन टेम्प्ट जालो. कन्नडान बरयलें, बरे मार्क्स मेळ्ळे. हिस्ट्रीन 80 मेळ्ळे. ओके. ताचे उपरांत आतां आमी आमच्या तुका आयले वय हांगासर एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आसा. मेल्विन लोबो दुबयतावन एट वॉट एज ऑर स्टेज इज इट रायट टू डिसायड ए चायल्ड्स फ्युचर ऑर करियर. व्हेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. पूण आज काल खंयच्या एजीर डिसायड करचें म्हणून ना. भुरगे जल्मतानंत आमी ताका एक सांगता हे इंजिनियर जायचे, हे डॉक्टर जायचे, हे जायचे म्हणून. ते आमच्या पेरंट्साची आशा आसता. आमी भुरग्यांक कालें जायचें म्हणून विचारना बट जायचे म्हणटा. पूण म्हाका दिसता सुमार एक 7th 8th स्टँडर्डाक येताना भुरग्याचें एक ताजें पॅशन कालें या ताका खंयच्यांत इंट्रस्ट आसा म्हणून कळटा. जर तर ताका सायन्सांतच इंट्रस्ट आसा, इंजिनियरींगच जावंक जायचे या डॉक्टरच जावंक जायचे, तांकां सोडीचे तांचे इतलें. कित्याक म्हळ्यार तें तांचें एक पॅशन, तातूंत इंट्रस्ट आसा. बट तुका भुरग्याक आनी कालेंगी जावंक जायचे पूण तुवें डॉक्टरच जायचे, इंजिनियरच जावचें म्हणचें आपलें ते एक बारी व्हडली सूख. ताजे उपरांत भुरग्यांच्या वयर प्रेशर पडोवन ती डॉक्टर जाल्यार सक्सेसफूल डॉक्टर जावचे नात, इंजिनियर जाल्यार सक्सेसफूल डॉक्टर जावचे नात. 100% न्ही जाल्यार थोड्या पर्संट डेफिनेटली ती जावची नात. पूण ती एक एज आसा म्हाका दिसच्या प्रमाणे 8th येतानंत फस्टाक टिचरां आयडेंटिफाय करतात. बऱ्या इस्कालांनी टिचर आयडेंटिफाय करतात तांचे स्ट्रेंथ काले म्हणून. ताजे उपरांत ती पेरंट्सांक सांगतात, पेरंट्सांक सांगून ते एक डिसायड करतात. पूण मागीर तुका SSLC घेताना त्या भुरग्याचे काले स्टडी करची कॅपॅसिटी कशी काले आसता म्हणून ताजे उपरांत ताजें फ्युचर डिसायड जावचें मार्क्सा वयर. अनफॉर्च्युनेटली मार्क्सा वयर म्हळ्यार मार्क्स बरे काडना कालेंगी ताका जायचे जाल्यार ना तुजे मार्क्स बरे आसात तुवें एंत करीचे म्हणून तेंय सांगचे आसात. या तुजे मार्क्स उणे आसात तुवें हें करनाका म्हणचे आसात. दोना सायडीर आसात. पूण हांव चिंता अरावंड एक 8th स्टँडर्डार सादारण म्हणटा की एक भुरगे मुखार ताजें करियर कशें जायचें म्हणून कळटा अशें म्हाका भोगता. मेल्विन तें दुबयतावन ताणें तें क्वेश्चन विचारलां. तशेंच आनी जायते जाण आमचे आसात म्हळ्यार हो सब्जेक्ट बरो आसा हाका तुमी हें करीचे काले आनी चड टायम दिवचे
ह्या सब्जेक्टाचेर आमी डीप उलोवंक वसाचे म्हणून आमी मोदे मोदे अर्ली प्रोग्रामां करता आतां तुमी कन्नडान पळोवंक गेल्यार एक्सपर्ट टॉक म्हणून आमी प्रोग्राम हर एका वर्सा करता एक्सपर्ट कॉलेजीचो फावंडर तांकां येता आनी कशें एग्जाम फेस करीचे एग्जामा वेळार काले प्रॉब्लेम येता करियर गायडन्स कितें ते आमी दुसऱ्या कन्नडान प्रोग्राम दिता पूण कोंकणींत आमकां ते अवकाशी मेळनात आनी आमकां थोडे पुरचे रिसोर्स पर्सन मेळो की कश्ट बगतात पूण आमी एकामेका काले म्हणटात एक्सचेंज करियेत आमचे आयडियास एक्सचेंज करियेत त्या आयडियास एक्सचेंज करच्या खातीर आमचे कोण ते एक्सपर्ट आसात घरा बसूनच तांणी तांचे ओपिनियन आमकां डेफिनेटली दिवयेत आतां तुवें वयले वार सांगलें आमकां म्हळ्यार मार्क्साच्या विशयान तुवें सांगलें मार्क्साचें इम्पोर्टन्स कितलें म्हणून आतां तो ती एक स्टायल 100% एक अशें आसा इस्कॉलांनी आमकां 100% रिजल्ट येजे म्हणून भुरग्यांक तर आमकां 97 वयर वचाचें म्हणून 97 वयर आयल्यार ते तो तांचे लाकार तो फेल जाल्ले बरीच तशें 95 आयले तो फेल जाल्ले 97 एजस तशें एक टार्गेट दवरचें आसता आनी ह्या मदें एक गणीत जाल्लें तुका उडास आसा तुजो तुवें सांगलें म्हण दिसता एकल्या बापायन आपल्या पुतान 30 मार्क आयिल्ल्या खातीर पार्टी हांगा उडपींत ते रियलिटी कित्याक म्हळ्यार ताणें ती PUCची म्हाका दिसता एग्जामाचे रिजल्ट आयिल्ल्या दीस म्हाका कॉल केलें आज एक कार्तिक हॉटेलांत एक बरें प्रोग्राम आमी प्लॅन केला संजेर एज म्हणून कालें गजाल म्हळें रिजल्ट आयला म्हाका बरी खुशी जाली साहेब रिजल्ट म्हळ्यार 95 आयले 95 98 आयले तूं कितले आयल्यात 35% की 35 की 37% कोण आयिल्ले की काले साहेब ताणें तितले खाडले तोडले की 37 खाडले तोडले आमी सेलिब्रेट करता बट आय लायक दॅट स्पिरीट आनी तो भुरगो आसा पळय डेफिनेटली एक तो बापाय बिझनेसमॅन ताज्याक उडलो जाता तो कित्याक म्हळ्यार ते कॉन्फिडन्स सी तांणी एक्सेप्ट केला तुका तूं 37 म्हणून करूना एट द सेम टायम आनी एक इन्सिडेंट अशें आसा 70%चो भुरगो प्रेशर गलन ताणें 100 काडीचे म्हणून सब्जेक्टान खंयच्यान घे कोण ना त्या भुरग्यान 95 काडले पूण तांकां सॅटिस्फॅक्शन ना उरले 5 खंय गेले म्हणून पेरंट्सांनी विचारलो उरले 5 खंय गेले म्हणून 95 आयिल्ले नो 70% असो 60% असो भुरगो तुका 100 एम दवरता या 98 एम दवरता ताज्या की 3 मार्क उणे येता ना 3 उरले खंय गेले की म्हणून तुवें 95 काडलाय म्हणले खुशी ना उरले 3 खंय गेले की म्हणून 2 टायपाचे पेरंट आहात लास्ट इयर हांगा तुवें पच्चना डीएनए खंय एक व्हडले 2 होर्डिंग फ्लेक्स पळयल्ले भुरग्याक फोटो घाला काँग्रॅच्युलेशन 38% तेगेदा सो एंड सो गे अभिनंदनेಗಳು ಇವ ಪಾಸ್ ಆದದ್ದಿ ದೊಡ್ಡದು म्हणून कोली खुशी त्या भुरग्या भारी खुशी घेयते एन्जॉय करचे ती रीत आसा पळय एक्सेप्ट करचे आतांच्या कालार ॲज इट इज आमी एक्सेप्ट करचे आमचे एफर्ट्स आमी घालीचे 100% देर इज नथिंग म्हळ्यार डिस्करेज करचे न्ही तुमी शिकून वचो एग्जाम जावन वचो तें जावन वचो हें जावन वचो डिस्करेज करचे न्ही बट इजी काणगेची तितले सिरियसनेस हें जावन आसा पळय आनी PUC जावन तूं डिग्रीक येताय न्ही हांव तुका 100% सांगता तुजे मार्क्स आज दायजी वर्ल्डांत फाटल्या 25 वर्सांनी 25 जाल्यार ऑलमोस्ट एक 18 वर्सां हें हांगा ऑफिस हाजे जाल्ल्या उपरांत हांवें एक मोर दॅन 400-500 भुरग्यांक इंटरव्यू केला एकच एका भुरग्याचे मार्क्स कार्डां विचारना एकच एका भुरग्याची सर्टिफिकेटां विचारना सीवींत आसता पास म्हणून बट इट इज ओनली द कम्युनिकेशनान तूं कितलो हुशार आसाय कितलो कम्युनिकेट बरें करूंक शकताय तुजें एटिट्यूड कशें आसा इम्पॉर्टंट तुजें एटिट्यूड व्हडले कंपनीचे CEO आनी पुरो आसतात व्हडले हायेस्ट लेवलाचे तांणी तांचे एटिट्यूडा वयर तांकां हें करचें काले म्हणटात इंटरव्यू करची तांची कॅपॅसिटी म्हळ्यार तूं जर तर एक मनीस डावन आसता न्ही डावन आसलो मनीस तूं कसो उठलोय म्हणलें इम्पॉर्टंट व्हडले CEO तांकां हंड्रेड्स ऑफ थाउजंड्स ऑफ डॉलर्स तांकां सांबाळ आसा व्हडले ते पिच्चे कोण पुरो आसात पळय गुगलाचे तांचे हांचे तांकां एका व्हडल्या आनी एक इंटरव्यू केल्ले गे व्हडल्या कंपनींत व्हडल्या पोजिशनांत इंटरव्यू करतना तूं काले इम्पॉर्टंट मोतीक दवरताय मार्क्स पळयताय गी सर्टिफिकेट पळयताय गी एक्सपिरियन्स पळयताय गी आनी पळय तांणी सांगचें इतलेंच की तूं तुज्या कॅरियरांत बॉटम लेवलार आसतना तूं डावन आसतना तुजें एटिट्यूड कशें आसलें कसो उठलोय ते एकच पॉयंटांत तांकां हायेस्ट लेवलाक येतात आनी ते CEO आसात पळय कंपनी बिलियन्स ऑफ डॉलर्साक प्रॉफिट हाडून येतात ते पुरा हें जाल्लें न्ही कालें व्हडले मार्क्स काडले न्ही आतां फेसबूक असो मार्क्स कोण तो झकरबर्ग तो काले ड्रॉप आउट आमचो एपल असो फावंडर ड्रॉप आउट तूं कितले हिस्ट्रींत पळय 90% जण आसात पळय ते आयदर ड्रॉप आउट ऑर म्हजे बरी 3rd क्लास म्हळ्यार मार्क्स ह्या अकाउंट्सान फेल जाल्ले ते तेच आसात
आणि हे मार्क्स काढून जीव काढून काण घ्या आपले त्यांच्या अंडर काम करतात वय वय सडावं तो ते एक आम्ही एक थोड्या महिन्या पयलीं एक आर्टिकल वाचलें ते एकाडेमीक काय म्हणटात तो मार्क्स काडिल्लें चड रँक काडिल्लें तें कितलेंय वर्सां उपरांत खंयगी एका संस्थ्यांत खंयगी एक क्लरिकल लेवलार एक मॅक्झिमम म्हळ्यार एक मॅनेजर लेवलार काम करना आसता पूण त्याच क्लासींत लास्ट बेंचीर बसून ते 35-30 काडिल्ले आसा पळय ते कितले कंपनीचे काय ओनर जावन आसतात म्हळ्यार थोडे पुढचे तुका डिग्री नासल्यारय प्रॉब्लेम म्हळ्यार तुका खंय तुका वेतन तुज्या सीव्हींत तुका एक क्वॉलिफिकेशन जायचे आनी मार्क्स कार्ड हांव चिंतना तुजे डिग्रीचे आनी मार्क्स कार्ड कोणी पळयतात म्हणल्यार हांव चिंतना तशें म्हणून तूं 3rd क्लास पास जावंक तुका एनकरेज करचें न्ही तुजी कॅपॅसिटी कितली आसा तूं तितले मार्क्स तुका मेळटात तुवें काडीचे पूण प्रॉब्लेम कालेंगी म्हळ्यार प्रेशर घालचो म्हळ्यार इतले काडीजेत कारण काल्याक शेजारच्यांनी काडल्यात शेजारच्या ताणे ताज्या पुतान काडल्यात देखून तुवें काडीचे भयणीच्या पुतान काडल्यात तुवें काडीचे भयणीच्या पुतान तें धाकटेन जावंक गेलो तुवें धाकटेन जायचे कित्याक आमकां इगो इश्यू तुका इंट्रस्ट आसा की ना म्हणून आमी पळयनात पूण म्हाका दिसच्या प्रमाणे असली जायते कडेन असले टॉक असले सेमिनार्स असले हें पळय जाल्ल्यांनी मोस्ट पेरंट्स लिबरल आसात आजकाल म्हळ्यार एका लेवलार तांची काल रेस्पॉन्सिबिलिटी आसा भुरग्यांक काल शिकयचे ते शिकयतात तितले शिकयतात पूण ताजे उपरांत आमकां गुर्तना तुवें कालें दिलें 100% दिलें तुका सॅटिस्फॅक्शन आसा मागीर आनी थोडे काले म्हणटात तुका जाता तितले काड एक वर्स वेस्ट जाल्यार वडना तुका इतलेच जाय जाल्यार नेक्स्ट इयर परत्यान शिक म्हणटात गेल्यार एक वर्स वडना तुजें ड्रीम रियलायज करून तसली उदार पेरंट्स त्याच त्या सवालाक हांवें हेजी म्हण चिंतलें म्हळ्यार आतां परीक्षा म्हळ्यार थोड्या जाग्यांनी थोड्या सुवातांनी परीक्षा म्हळ्यार परीक्षा बरोवची भुरग्यांनी जावंक पुरो पूण ताचे काल म्हणटात ते एक दिसचे व्हडांक परीक्षा आसले बरी म्हळ्यार व्हडांनी ती करची ती ताचे तांचो तो एक तो उद्वेग हें सगळें पळयतना परीक्षा भुरग्यांक न्हय व्हडांक म्हणल्यार बरी दिसून येता ह्या विशयान कितें एक्झॅक्टली हाका तूं बेस्ट एग्जाम्पल घालें तें बेस्ट एग्जाम्पल हांव सांगता SSLCची परीक्षा जाताना 10वीची CBSE जावन दी आनी एक जावन दी तूं इस्कालाच्या सेंटराक वच बरोवच्या ओके बरोवच्या सेंटराक वच तांचें घर हांगात लागीं आसता आवय पिरमोत एग्जाम जाता म्हणसर थंयच बसता तो एक उद्वेग कळ्ळें न्ही तुका म्हळ्यार तांचे वटू तरी ती एग्जामांत तांणी शिकच्या टायमार कितली इनवॉल्व जाल्ली आसूंक पुरो कितली इनवॉल्व जाल्ली आसूंक पुरो तें आजकाल भुरग्यांक तें एग्जाम म्हळ्यार तांकांय तें काले म्हणटात आपल्या आवय बापायक एग्जाम मारल्या पर्यंत बट तांचे एटिट्यूड कशें आसता ताजे वयर वंदोन आसता म्हळ्यार तुका बऱ्या मोगान अशें काडल्यार ताका एक बिंदास कॉन्फिडन्स हाडून ताका ताजे वटूक तासचें जाल्यार ती बरी गजाल म्हळ्यार एका आवयन या बापायन ताज्या भुरग्याक कॉन्फिडन्स दिवचें आज इतलें शिक आनी तुका दुसऱ्यांक आलें म्हळ्यार तें एक लेट नायट बसून शिकचें आसा तें अवॉयड करीचें 9 वरां न्हिदाचें सकाळीं 5 वरां उठाचें ताजे मदें बरी करून कोण न्हीद काडटा तो बरें शिकता बरी करून न्हीद काडटा तो बरें करून शिकता आनी एग्जाम लागीं येताना ती एंग्जायटी ती न्हीद कळची खंय काले पाले सकाळीं जोर ताप आयलो वॉमिटींग जालें आनी कालें जालें सगळे एफर्ट्स गेले सो पेरंट्स असो रोल तूं व्हडलो बारी सड्ड आसा करेक्ट आनी दुसरें एक गजाल आसा परीक्षा म्हणटा आसतना भुरग्यांक घरा भितर आतां सडावतो भुरग्यांक आयसोलेशनांत दवरलें बरी म्हळ्यार तांणी भायर येवचें तें ड्रेस तांचे युनिफॉर्म घालून इस्कालाक वयचें परीक्षा बरोवची पाटी त्या कुडाक येवचें आनी त्याच कुडाक थंयसर ह्या वडिलांनी ताका जेवण सरबराय करची आनी सगळे त्या कुडा भितर कुडांत भायर येवंक ना तांकां आनी दुसरी घरा कोणी सैरी येवंक पुरो या शेजारची कोणी येवंक पुरो तांचे लागीं उलोवंक ना मोबायल यूज करूंक ना आतां तें एक मोबायल यूज म्हळ्यार भुरगीं आतांची भुरगीं मोबायल सगळे यूज करतात पूण परीक्षा टायमार सडन तांचे मोबायलांनी बंद करची असले पुरा समस्या जाता मानसीक जावन भुरग्यांक हे जायते काले उपाद दितात आनी हाचो परिणाम कितलो परिणाम डेफिनेटली आसा हांवें मस्त कडेन पळयलां तांणी सगळ्या वर्सां टीव्हीचें केबल या डिश टीव्हीचें कनेक्शन काडचें कित्याक म्हळ्यार भुरग्यांक दावेंत म्हणून सी तें खट्ट केल्लें आसा पळय तूं कितले चड मार्क्स करता म्हणून सांगूंक जायना ते मोबायल ऑफकोर्स तुका मोबायल दिसाक 2 घंटे 3 घंटे खेळोवंक दिल्यार एडिक्ट जाता जायना पूण ह्या एग्जामाच्या टायमार या हाच्या मदें खाले जायचे की म्हळ्यार एक अर्दे वर म्हणून तांकां मोबायल दिचे कित्याक म्हळ्यार ते रिलॅक्स जातात तांतूं मोबायलांत बट आमी ते मोबायलांत कालें करतात म्हणून पळयचे मोबायलांत कालें करतात म्हणून पळयचे खाली मोबायल दिवन आमी टीव्हीची सिरियल पळोवची न्ही
तांकां मोबायलान कालें करतात म्हणून पळय भुरगीं या अंतू त्या दाळा तांकां अर्दे वराचें तें रिलॅक्सेशन मेळ्ळ्यांत तांतू कांय ना आमी तेंतू यूज करचें कालें म्हळ्यार आमी लिबरल कितले आमी तांकां लिबरल जाता ते तितले स्ट्रॉंग जातात मागीर बंद करून दवरता एग्जामा टायमार हें पुरा काल्याक वता ते एग्जामा टायमार ही नेगेटिविटी आसा पळय भुरग्यांनी मिसींग जावचें आनी पुरा कितली व्हडली केस जाली कितले न्यूज जाली कालें पुरा हें जालें कालें जस्ट बिकॉज एग्जामाचें अंतू आनी दुसरें मुस्तू आतां उडपींत थंय हांगा आमकां हांगा टीव्हीर आतां तें सांगूंक जायना सुसायड केस कितले जाले कितले भुरग्यांचें प्रेशर हें जायनासतना आतां रिजल्ट येताना पळय त्या दाळा तेंत आमकां बें दिसता म्हळ्यार थोड्यांक धैर्य आसना आतां घरचीं घालें म्हणटात कोण ना इस्कॉलान घालें म्हणटात कोण ना शेजारचीं घालें म्हणटात कोण ना ते एक टेम्पररी इमोशनांत आमी एक परमनंट डिसिशन काडूंक वचून जाल्लें जाता आनी रायट हांवें सांगचें जाल्यार तुवें वदोळ सांगिल्ल्या बरी आवय बापायनी एग्जामाच्या टायमार तांचे कडेन सांगत आसचें भारी बरें पूण विथ कॉन्फिडन्स विदाउट प्रेशर विथ कॉन्फिडन्स तांचे लागीं आसली जाल्यार डेफिनेटली तांकांय एक खुशी जाता तांकां एक भुरग्यांक एक खुशी जाता आनी तुवें एक्सपेक्ट करचें की या डबल एफर्ट घालचे की चड मार्क्स तांतू काडचे ना आनी चान्स आसा येस तशें म्हाका आवडच येता हांवें SSLC एग्जाम बरयतना त्या वेळार वर्ल्ड कप चलतालें आनी इंडियान तें विनोद कांबळेन रडचें आनी बरो 96 हांवें एग्जाम बरयली त्या टायमार आनी हांवें सगळीं मॅचां पळयल्यां क्रिकेटाची मॅचां पळयल्यात आनी हांव एग्जामांत फेल जावना सो तें म्हाका ताला सांगचें आसता हांवें अशें कोणें उलयतना म्हळ्यार त्या वेळार आमकां तितलें प्रेशर कांय नासलें पूण आमी फेल जावंक म्हाका अजून उडास आसा सेकंड इयर BCOMांत नेक्स्ट डे इकॉनॉमिक्स खंयचो सब्जेक्ट स्टॅटिस्टिक्स कोण ना सब्जेक्ट एग्जामू पयले दिसा हांवें राखण्या काणी बरयल्या ते पिशे हाडले पास जालो सेकंड इयर BCOMांत पास जाल्लो हांगासर थोडी सजेशन्स अंतू आसात खंयच्यांत यूट्यूबर आसात स्वीडल निशा डेसा वुडंट बी गुड टू टीच चिल्ड्रन गोईंग फ्रॉम प्रायमरी टू हाय स्कूल ऑफ द इन्क्रीजिंग डिफिकल्टी ऑफ सब्जेक्ट्स सच गायडन्स इज नॉट गिवन अँड देन स्टुडंट्स आर अफ्रेड अँड थिंक दे आर नॉट स्मार्ट येस ऑफकोर्स most स्टुडंट दुसरें स्ट्रीम काणूंक फोर्स करतात म्हणून तांकां आसा दॅट ते आमी तो डिस्कस केलो ग्रेविटा दांती एज्युकेशन शूड बी फोकसिंग मोर ऑन लिव्हिंग ए लायफ दॅन मेकिंग ए लिव्हिंग See, this is the beautiful sentence she has written. Gravita Danti, education should be focusing more on living a life than making a living. आमी तेंत म्हळें आमचें एज्युकेशन सिस्टम आज ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಲಿಸ್ತದೆ ಮಳರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ಲಿವಿಂಗ್ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಕಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ and I think that her view is also equally matching. So Cyprian Barretto is saying good evening Walter and Stanley. Then अनेक Sharmila was for higher studies need high percentage for merit seats. Of course ते काले म्हणटात आपले तुवें तंतू आनीक आसा भुरगीं PUCंत बोर्ड एग्जामांत तितलें बरें करनात पूण नीट आनी अंतू खंयच्यात CETंत तांतू फुल एफर्ट्स घालतात तंतू कालेंक एक म्हाका दिसता सिस्टम आसा ताका ते एक्सपर्ट सांगूंक बरें आसा म्हळ्यार तंतू उणें जाल्यार अंतू तुका मार्क्स बरे मेळ्ळ्यार तुका सिट्स तंतू मेळटात तेंत म्हळ्यार तूं कालें जावंक कशें ताई ताजे वयर आसा ताजे भितर आसा तूं डॉक्टरूच जायजे इंजिनियरूच जायजे तुका तितले मार्क्स जायजे आनी तुका मेरिटार येताना तुका सीट कालें म्हणटात आपले गव्हर्मेंट सीट मेळचे गी तुका स्कॉलरशीप मेळचे गी ताजे वयर आसा तेंत म्हणजे PUC आनी 10वी क्लासींत मार्क्साचें इम्पॉर्टन्स बिकॉज ऑफ दीज रिजन्स बट हे पुढचें तूं डिग्रीक आयिल्ल्या उपरांत थंयसर तुजें कंप्लिटली चेंज जाता आनी थंयसर आमच्या भुरग्यांनी लायफांत कशें जियेचें फेल जाल्यार कालें करीचें फेलियर कशें फेस करीचें आनी लायफांत हॅप्पी कशें आसाचें तें चड शिकायचें आनी हें उणें शिकायचें आज म्हाका इतली खुशी जाता आमी आसतना नातल्लें स्टॅनी हांव एक म्हयन्याक 1-2 कॉलेजीक येता भुरग्यां कडेन इंटरेक्ट करूंक आतां पोरी हांव आळवासाक गेल्लो आळवासांत BBA स्टुडंटा कडेन इंटरेक्ट करतना आय वॉज शॉक्ड फर्स्ट इयर BBA स्टुडंट्स ताणींत सांगाता मेळोन एक बिझनेस कम्युनिटी मेंबरशीप हें केलां कालें ग्रुप केला त्या ग्रुपांत हर एका म्हयन्यांत एकल्या दोगा रिसोर्स पर्सन काडून ते कम्युनिकेट करतात पळय सी दॅट इज वॉट वी नीड
दॅट इज वॉट वी नीड पुस्तकात बदने काही नाही तांकां ते काल जाता गोते हे बिझनेसमॅन हे सक्सेस मनीस फेल जाल्ले मनीस येवन तांकां सांगतात तुम्ही काले करीजे काले करू नजो म्हणून एका सायडीर ते तांचे बुकांचे काले तांकां बुकान बरोवंक आसा पळय हांगा प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स मेळटा एकाडेमीक जावन आनी प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स मेळटा आनी मस्त इन्स्टिट्यूशनाक हांवें पळयलें बट रियली गूड आनी तले आतां मस्त येवन आसा देखून ते एक पॉझिटिव्ह चिंता पळय आमच्या युथांक तांतूं काय जाता म्हळ्यार मुखार ते फोकस्ड आसतात अठराशे टायमपासाक येवन काल डिग्री खातीर करचे म्हणून न्ही ते फोकस्ड असतात येस आनी एक मार्क्साचो विशय येता आसतना एक प्रतिश्ठीत शिकप संस्थांक भरती जायची जाल्यार ते थोडे फावटी 10चे मार्क्स पळयतात आतां आमच्या शहरान जाल्यार सिटीच्या भितर हेजे जाल्यार भायल्या हल्लेच्या स्टुडंटांनी सांगचे आसा आमकां बरें मार्क मेळ्ळ्यार मात्र असल्या कॉलेजींत सीट मेळटा म्हणून तो एक प्रेशर आसता पूण तस जाल्यार कॉलेजींनीच शिकायचें म्हणून ना शिकचें खंय शिकयत कितें म्हणटाय करेक्ट म्हळ्यार तांचे स्टँडर्ड आसता आमी इन्स्टिट्यूशना विशयांत आमकां उलोवंक जायना तांचे कट ऑफ मार्क्स आसतात ह्या इन्स्टिट्यूशनांत तुका सीट मेळाचे जाल्यार 90+ मेळाचे ती एक प्रेस्टिजियस इन्स्टिट्यूशन आनी ताजे वयल्यान तांकां एंट्रन्स एग्जाम आसता कॉलेजीची एंट्रन्स एग्जाम आसता आनी तांकां तांच्या पेरंट्सांक ऑफकोर्स एक प्रेस्टीज आसता तांणी थंय जायचे इन्स्टिट्यूशन शिकायचें वय आनी भुरगीं घालें करतात ताजे फ्रेंड्सां ताजे आनी कॉलेज थंयत गेले जाल्यार थंयत वचचें म्हणटात थंयत वचचें जाल्यार इतले मार्क्स तुवें काडचे थंयत वचचें जाल्यार भुरग्याचें हट आसा ताका 10th करीचें जाल्यार डेफिनेटली ती 100% घालतात मार्क्स 100% घालतात कित्याक म्हळ्यार तांचें पॅशन आतां म्हाका फाल्यां सकाळीं खाली जायचें म्हणून ड्रीम आसा तुवें म्हाका कितलें पुश केल्यार जायना ते ड्रीम परस्यू करूंक हांवें म्हजी धांवणी हांवें दावाचें आमकां कोणी काले म्हणटात लायफांत आपले आतां तशें मुखार धरन थंय सोडचे मनीस कोणी नात ओके तुका काली तुजी पाट तापूड येता शिवाय तुवें आमी म्हळ्यार एक स्टेज दिवची आनी नाचोंक सांगचें तूं नाचल्यार पास नाचल्यार पाटी तशें हय ती एक गजाल मुख्य गजाल कितें म्हळ्यार कॉम्पिटिशन आसतना त्या कॉम्पिटिशनांत आमकां मेतेर जावंक जाय त्या कॉम्पिटिशनांत आमी भाग घेवंक जाय त्या वेळार ते शिकायचें आनी ते वैयक्तीक ताच्या भुरग्याच्या कोण ते परीक्षा बरयता ताच्या वैयक्तीक गजालेक सोडूंक आतां SLC जाल्ल्या उपरांत कशें PUC जायजेस SLC जाल्ल्या उपरांत आतांचे शिक्षण मट्टाचेर PUC येता PUC उपरांत कितें म्हणलें एक सवाल दिता आमी आतां वडलो भुरग्यांचें काय म्हणटात पॅशन ताचें टॅलंट ताचें इच्छा शक्ती खंयच्या दिशेन आसा म्हणून आमी 8वेंत 9वेंत आसतना ते आमकां पारखी म्हणून चिंतले पूण व्हडलो गोंदळ जावचो आफ्टर PUC ते एग्जाम जाल्ल्यानच म्हळ्यार एग्जाम जावन रिजल्ट येचे म्हणना ताच्या पयलीं स्टार्ट जाता तो गोंदळ ह्या वेळार भुरग्यान ते सवाल तशें येता आसतना तांचे पेरंटांनी जावन त्या भुरग्यांनी जावन कशें तयार जावं येता फ्युचर विशयान फुडारा विशयान चिंतचें फुडारा विशयान हांव उदळ सांगलें बरें तो हांवें सांगलें की येतात आसतना भुरग्याचें कालें तूं कालें म्हळ्यार कालें करूंक जाय जे तेंत नर्चर करून गेल्यार तांकां करेक्ट गोल गोत्त आसता हांव PUC ती कितले मार्क्स काडचे खंय वचचें म्हणून तांकां गोत्त आसता पूण एक कन्फ्युजन रातचे आसात पळय ते तुका वणदी वयल्या दिवट्या बरी म्हळ्यार तुका खंयच्या कुशीन पडटात म्हणून सांगूंक जायना कित्याक लास्ट मोमेंटा म्हणशेर तांकां ते डिसायड करूंक जायना ना इधर पेरंट्स डिसायड करनात ना भुरगीं म्हळ्यार तांचे कोणी डिसायड करनात आनी लास्टाक मार्क्स आयिल्ल्या उपरांत ते डिसायड करतात हांवें खंयच्याक वचचें हांवें BSc करचें की इंजिनियरींग करचें की या हांवें कॉमर्स BA MBA म्हळ्यार BBA करचें की तल्या एका सिच्युएशनाक वतात पूण म्हजें एक सिन्सियर कालें रिक्वेस्ट कालें की म्हळ्यार 10वी पास जाल्ल्या उपरांत सादारण मट्टाक तुमी डिसायड करा तुमकां कालें जायचें म्हणून ना जाल्यार एटलिस्ट फर्स्ट इयरांत आसतनाच डिसायड करा आनी एक तुमकां चान्स आसा PUCंत एक्सेल जावंक PUCंत जर तर तुका अंतू उणें मेळ्ळें या तुका कांय करूंक जावना PUCंत तुका भरती करचें एक अवकाश आसता ते थंयसर करियेत बट त्या एजी भितर 8th तावन 11th भितर तूं डिसायड केलें तुका चड सॅटिस्फॅक्शन आसा बेनिफीट चड आसा लास्ट मोमेंटाक रिजल्ट आयिल्ल्या उपरांत केलें जाल्यार बहुशा तें एक कन्फ्युजन क्रिएट जाता बट ते कन्फ्युजन क्रिएट जावनी मस्त जाण सक्सेस जाल्ले आसात मस्त जाण सक्सेस जाल्ले आसात आमच्या कालार परा सक्सेस जाल्ले आसात पूण आतां ते खंयच्या मट्टार कितले सक्सेस जातात गुर्त नात एगेन पेरंट्साचे सपोर्ट आनी पेरंट्साचे गायडन्स ताका गरज आसा वय आनी एक गजाल आतां आमची भुरगीं हुशार आसात 90 वयर मार्क्स काडटात सडवत भुरगीं आमची भुरगीं आनी वडिलांची एक आशा तीच आसता त्या भुरग्यांनी 90 वयर मार्क्स काडीचे म्हणल्यार आतां त्या खातीर विशेष तयारी ती करतात आमी सांगले बरीच ताच्या फाटल्यान वडिलां आसतात शिक्षक आसतात ट्युशन आसता सगळें आसता सेम एफर्ट आमकां सरकारी थोडी कामाक आसची
परीक्षा आसात तो आमच्या सेम एफर्ट केल्यार हांव चिंता तो घाल्लो तर हांव चिंता आज सरकारी डिपार्टमेंट ऑलमोस्ट आमचीच भुरगीं आसता न्ही कोणा म्हणून तर ते आमी खंय एक ताचे काय म्हणटा ट्रॅक चुकता हांव थंयसर हें गजाल हर एका कडेन हांव खंय पुरो अवकाश मेळटा स्पेशली युथांक भुरग्यांक खंय मेळ्ळ्यार हो गजाल सांगता कित्याक तुमी कालेंय जाया ओडना तुमकां काले आशा आसा तुमी जाया बट एक एटेम्प्ट गव्हर्मेंट जॉबाक करा गव्हर्मेंट जॉबांत आसो पावर रायट फ्रॉम द पियोन अटेंडर आतावन तुका टॉप पोजिशना म्हणशेर एक गव्हर्मेंट जॉबाक आसो पावर आसा पळय आमच्या भुरगो आमच्या समुदायांतलो एक भुरगो थंय गेलो जाल्यार तो ताजो पावर न्ही तो समुदायाचो पावर तो समुदायाचो पावर कितले इन्सिडेंट आसात म्हळ्यार तूं एक पुलीस स्टेशनाक वच फॉर एग्जाम्पल पुलीस स्टेशनांत तुका वळख ना जाल्यार आपले तुका ते कॅरी करनात तेंत तूं वचून आमचो एकलो आसा थंय म्हणून जाल्यार तो तुका येवन बसून च्या दिता आनी तुजे पळयता आनी फाल्यां सकाळीं ताका फोनार आमी उलयत आमचे म्हणून सांगचे न्ही हर एका समुदायाचे यंत देखून आमी सिंपली एक एफर्ट्स हांव सांगना तुमी ऑफकोर्स IPS IRS IAS जाल्यार भारी बरें तें ताज्या व्हडली खुशी आमकां दुसरी आसची ना बट ऑफकोर्स सगळ्यांक जायना एटेम्प्ट करूंक कोणाक नाका बट ल्हानशा जॉबांत एक ट्राय करा एटेम्प्ट तुमी करून मेळ्ळे जाल्यार ती डेफिनेटली तुमकां एक व्हडलें अस्त्र म्हणटात न्ही अस्त्र म्हणटा वय म्हज्या लेकार भुरग्यांनी आमच्या भुरग्यांनी हे 10th PUC आनी डिग्री हे शिकची ती रीत पळयतना म्हळ्यार आमकां हायेस्ट स्कोर मेळचे आनी थंयसर तशेंच इंटरव्यू आनी हायेस्ट स्कोर तेंच मेथड थंयसर एप्लाय केल्यार आमच्या भुरग्यांक मॅक्झिमम 2 या 3 अटेम्प्टांत आमकां ते जॉब्स मेळोवंक साध्य आसा पूण अंतू तुका कालें जायजें म्हळ्यार जनरल नॉलेज जायजें पूण आमच्या भुरग्यांक जनरल नॉलेज उणें गव्हर्मेंट सडावत एग्जाम्स कितें जातात पळय तुका जनरल नॉलेज आजकाल कितें कालें जाता तुमी पेपर वसा ऑनलायनार न्यूज सर्फ करा इन्फॉर्मेशन गेन इन्फॉर्मेशन इन्स्टेड ऑफ गोईंग आनी वेस्टींग अवर टायम ऑन अशें 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 करून रील पळोवन करच्या की एक बूक वसा नॉलेज गेन करा जनरल नॉलेज आयिल्ल्या कुडलें आसा पळय तुका ते गव्हर्मेंट लेवलार हें मेळटा बट थोड्यांक ऑफकोर्स चॅलेंजस फेस करूंक तांकां इल्लेशें पाटी म्हणटा म्हळ्यार एका टायपार रिजर्वेशन आसा म्हणटात दुसरें आमी IPS IRS केल्यार ह्या 5th फेल जाल्ल्या पॉलिटिशियनाची आमी सुटकेस काडून वचचें म्हणटात मोतींत तें चिंता पाल्ल्यार बारीक कश्ट कित्याक म्हळ्यार सगळ्यांनी तशेंच म्हळें जाल्यार तर फाल्यां सकाळीं हें करचें कोणें बट यंगस्टर्स लायक यू तुमी चेंज क्रिएट करियेत म्हळ्यार एक एटमॉस्फियर तुमचे जावन क्रिएट करून चेंज करूंक जाता फाल्यां सकाळीं तुमी येवन तेंत करता जाल्यार कांय करूंक जायना पूण तुमकां चेंज करूंक जाता कित्याक म्हळ्यार तुमी येताना क्लीन आसतात तुमकां खंयचेंय कांय टेन्शन आसना बट एक धैर्यान आयले जाल्यार ते फेस करून कितलेशे आसात कितलेशे हॉनेस्ट ऑफिसर आमी पळयल्यात पुलिसांत आसात या गव्हर्मेंट लेवलार मस्त हॉनेस्ट ऑफिसर आसात तांचें मार्गदर्शन काडून गेलें जाल्यार आमच्या समुदायाक एक सॉलिड वेपन म्हणून सांगचें म्हजी आशा तितलीच वडिलांनी ह्या विशयांत एनकरेज करूंक जाय आता आमी परीक्षे विशयांत उलयले आनी कांय बाकी ना दिसता परीक्षे विशयांत परीक्षे विशयांत ऑलमोस्ट आमी तितले एक्सपर्ट न्हय त्या विशयांत टॅक्निकॅलिटी ताची उलोवंक आमी तितले एक्सपर्ट न्हय आता मुखार येता आसतना सर एक क्वेश्चन आसा सुनील मोंतेरो उडलाल तावन फर्स्ट स्टँडर्ड एडमिशन 6 एज कंपल्सरी ऑफकोर्स बट ताज्या दुवेक 2 दीस डिफरन्स आसा खंय सो गव्हर्मेंट कानूना प्रकार तांच्या कंप्युटरान पुढचें फीड जाल्यार 2 दीस न्हय 1 दीस आसल्यार तुका एडमिशन जायना 1 दीस आसल्यार जायना बट हे KG कशें एडमिशन मेळ्ळें म्हणून गुर्तना कित्याक म्हळ्यार KG ती एज आसा न्ही KG 1 एडमीट जाताना थंयसर एक एज आसता बट थोडे प्रायवेट इस्कॉलाचे भोवशे ते रूल ब्रेक करून काणी येतात आसतले पूण फर्स्ट स्टँडर्डाक येताना धरतात करेक्ट हय देखून म्हाका दिसचे प्रमाणे दिस इज लिगल इश्यू हय कोणी आमचे शिक्षक कोणी आमचे आता इस्कालाक वचून ते चेक करीचे दुसऱ्या इस्काला वचून चेक करीचे आनी कर्नाटकाचे तंतू 2 गजाली आसात CBSEंत आनी बोर्डांत काही दुसरे रूल आसूं की बरो म्हाका गुर्तना ते तांणी ह्या दुसऱ्यांतले तांणी चेक करचें बरें मागीर तांकां चेंज करियेत एक पुढचें फर्स्ट स्टँडर्डाक गेल्ल्या उपरांत भोवशा मागीर चेंज करियेत हय ओके आतां परीक्षा जाल्ल्या उपरांत परीक्षेचे उपरांत एक इस्कॉलांक रजा म्हण येता भुरग्यांची
आतां आमी हांगा जाल्यार गिमे रजा म्हणटात समर वेकेशन आनी आदीं आमच्या काळार आनी आमच्या कंटेम्पररी आमच्या समानाच्या काळाराची रजा म्हळ्यार ते आमकां एक काल म्हणटात एक विशेश एक सर्ग म्हणले बरी आमी काल म्हणटात भवनांतले गाद्यानात सडनांतले गुड्यानात उबानांतले तसलो एक गजल आसा पूण आयच्या ह्या परिस्थितीक पावता आसतना सडावत हे रज म्हणून एक वेकेशन म्हणून दितात पळय 1 म्हयनो 2 म्हयने त्या दिसांनी भुरग्यांक कंप्लीट एंगेज करून दवरचें आसता एक समर कॅम्प आसतात ताच्या भायर ट्युशन आसतात आनी भुरगीं येवच्या वर्सा SSLC या PUCंत सेकंड इयर आसा जाल्यार ह्या वर्सा स्पेशल क्लास शो स्टार्ट जाता इस्कॉलांनी तर एक टोटली एक पॅरलल एक इस्कॉल आसलें बरी आसा तांकां रजा म्हणना हें कितलें सारकें येस म्हळ्यार तांतूं 9th स्टँडर्ड पास जाल्ल्यांक थोड्या इस्काल तांची एग्जाम जावन भोवशे 2 हप्त्यांनी परत क्लास दिवन स्टार्ट करतात थंय तांचें प्रेशर 10थाक एम आसता म्हळ्यार इस्कालाकी मार्क्स मेळचे न्हय 100% मेळचे तें पर आसता थंय प्रेशर मेळोंक आसता पूण हांगासर सेकंड इयर PUCच्या की सेम फर्स्ट इयर PUC जावन सेकंड इयराक वता न्हय सेम पूण हांवें आनी तुवें जायत्या जाणांक पळयलां डिग्रींत रजा मेळ्ळ्या कुडले कामां जॉयन जातात पार्ट टायम जॉब आमी पळयलां इवन डिलिव्हरी बॉय जावन वतात तांकां कालेंगी म्हळ्यार एक स्वाभिमान आमी एक काले म्हणटात आमीच काले म्हण एक करिजे आमी पेरंट्स वयर डिपेंड जावन वचो आमी काम करना आमी लें करिजे म्हणून बारी बरें एक डेव्हलपमेंट बारी बरें एटिट्यूड बारी बरें डेव्हलपमेंट तांतूं कांय लज ना खंयचें काम कालें करियेत तुका एक्सपिरियन्स मेळटा कितलें एक्सपिरियन्स मेळटा तितलें बरें आसा मागीर कोडियलांत आनी एक स्वस्तीक इन्स्टिट्यूशन आसा तुका गोत आसा तें युनिवर्सिटीक एफिलिएट जाला नॉर्मल BCom BA BBA क्लासेस पुरो आसात बट थंय सकाळीं 9 ते 1 वरां म्हणसर मात्र क्लास 1 वरां उपरांत 2 वरां उपरांत तेत तुका पार्ट टायम काम काडून दितात आनी कितलींशीं भुरगीं थंयसर शिकतात तांचो एक स्वाभिमान म्हळ्यार तांकां घरा प्रॉब्लेम आसूंक पुरो ह्या थोड्यांक म्हाका आवय बापायच्या पयशांनी हांव म्हळ्यार शिकना म्हजी डिग्री म्हज्याच पयशांनी करता म्हणून तें एक आसतात पूण 9th पास 10th 12th पास 11th पास 12th त्या दोगां भुरग्यांचें एक्सेप्शन सोडल्यार उरिल्ल्यांनी तांची वेकेशन आसा पळय बऱ्या कामा खातीर एन्जॉय करीत म्हळ्यार कामय करियेत एक्सपिरियन्स जोडयेत या दिस इज द रायट टायम गव्हर्मेंट जॉब्स एग्जामाच्या विशयान स्टडी करचें या नवें कालें वाचचें अपडेट लायफांत काल जायचें गे म्हळ्यार तुवें एक पुरचें डिग्री जावन गेल्यार या पोस्ट ग्रॅज्युएशन जाल्यार तुजें एज्युकेशन कंप्लीट जालें न्ही तुजें काली तें एग्जामाचें एज्युकेशन कंप्लीट जालें पूण नॉलेज गेन तुवें करनंत वचचें नवे विशय नवे भासो शिकाचे नवें नॉलेज इन्फॉर्मेशन शिकाचे या नवें काल कितें मेळटा तें शिकून गेल्ले अपडेट कितलो जाताय गे तें जाल्ल्या कुडले तूं अपग्रेड जाताय अपडेट जायचे आमी डेली अपडेट जायचे आनी हे गिमेचे म्हळ्यार समर वेकेशन आसा ह्या संगत्या खातीर आमी उपेग करीचे म्हणचे पूण हातूंत म्हाका दिसता की म्हळ्यार त्या भुरग्यांक कंप्लीट 2 म्हयने शिबिरां थंय हांगा म्हणून एंगेज करून दवर कंप्लीट तांकां टायट करचे बदलाक इल्लें तांकां सुशेग इल्लें संबंद आसात आमचे सैरे आसात शेजारी आसात इल्लें खेळोंक इल्लें उदक म्हळ्यार आतांच्या भुरग्यांक एक ते म्हाका उडास आयलो स्विमींग म्हळ्यार कालें म्हणून गोत्ता म्हळ्यार पिकनिकाक वता थंयसर इल्लें उदक चड आसा म्हणल्यार कितले की अवघड जाल्ले धाकले आसात म्हळ्यार रिस्क मॅनेजमेंट आतांच्या भुरग्यांक गोत्तूना ह्या विशयान तूं कितें म्हणटा रिस्क मॅनेजमेंटा विशयान म्हळ्यार हे रज हें पळय शिकवी येता की म्हणून भुरग्यांक होय आमच्या कालार आमी परा शिकताले हांव आतां जाल्यार आतां कालें करतात गे म्हळ्यार दिसता आनी एक गजाल पळयल्या हांवें भुरग्यांक रजेर आसा पळय तांकां समर कॅम्पाक एक धाडटात कराटेक धाडटात फुटबॉलाक धाडटात क्रिकेटाक धाडटात मागीर उरल्या पुरो आल्या पुराकी धाडटात बट म्हजें सजेशन कालें गे म्हळ्यार त्या भुरग्याक खंयच्यान इंट्रस्ट आहा एकांत तो धाडा तांतू तो एक्सपर्ट जावन दी तांतू तो एक्सपर्ट जावन दी आल्या पुरान ती धाडल्यांत आसा पळय तो खंयच्यान पास जाता म्हणून सांगूंक जायना खाली एक टायम पास जावंक पुरो टायम पास न्ही घरांत वडिलांक म्हळ्यार ती ना दोगांय कामायची भुरग्यांक हांगा तुका एक ब्रुसली म्हणून एकलो ब्रुसलीचे गोत आसा न्ही तो कुंग-फू प्लेयर हे आसलो तो बारी एक मार्शल आर्ट असो बारी एक मोटिवेटर ताजे एक ताणें एक कडेन सांगलें कालें म्हळ्यार हांव कोण 10,000 किक्स एकत्र पडचे प्रॅक्टीस करन येता पळय तांकां हांव भियेना पूण एक किक 10,000 फावटी प्रॅक्टीस करन येता पळय हांव ताका भियेता म्हणून दिस इज द एक्झॅक्ट हें
तितून 5-10 डिफरंट थिंग घाल्यार कांय जायना व्हडलें तुका कोणी भियेनात पूण हर एक दिसा एकच ट्रेड शिकशी एकच स्पोर्ट्सांत अशी एकच हें शिकशी जाल्यार तो तांतू एक्सपर्ट जाता ड्रामा तर ड्रामा डान्स तर डान्स सिंगींग तर काल खुशी आपले तांतू शिकायचे होय तो एक बरो एक अवकाश म्हळ्यार रजेचे दीस बेस्ट व्यक्त करचे बदलाक ह्या बऱ्या संगतींनी आमी गळशिजे म्हूण चिंतुवें ताच्या उपरांत आमी आतां रजेच्या दिसांनी भुरगीं आनी काम करीत गेम विशयांत आमी उलयल्या आमी सविस्तार जावन कोणी कितें आसा हय आतांच्या भुरग्यांक फेल करूंक नजो म्हणून कानून आसा पूण कानून खंय म्हणशेर आसा 10वेंत न्हय PUCन न्हय प्रायमरींत आनी परत तें कानून आसा भविष्य तें 7th या 8th म्हणशेर आसा म्हणून दिसता परच्या अंतू इल्लें कांय कॉम्प्लिकेशन आसलें हायकोर्ट सुप्रीम कोर्टाक आनी वचून आसा क्लॅरिटी ना पूण डेफिनेटली 5th 6th 7th पास केले जाल्यार 10वेंत पब्लीक एग्जाम आसात 12th आसात देखून तें चिंतून कोणूय फेल करचें ना म्हणून चिंतून तें मागीर बर्डन येता मागीर इस्काल तुका 9th येताना दुसऱ्या इस्काल वच म्हणटात बरें आतां स्टॅनी आमची कलीग नव्या प्रोग्रामाच्या विशयान कांय अनाउन्समेंट आमची नवी प्रोग्रामां आमी आदल्या हप्त्यांत सांगली नवी प्रोग्रामां आमची काल म्हणल्यार तयार जाते आसात त्या दिशेन आमी मुखल्या दिसान कळयतले रेन्सिटा लोबोत येता सर नाव आय एम स्टडींग what my parents said pale see this is the same case but I don't have any interest to do but that pressure I can't control every time आणि right now म्हळ्यार एग्जामाच्या फेलियराच्या बियांत आसा म्हणून this is what exactly हांव काल उलयतलो एंत पॉयंट म्हळ्यार भविष्या त्या चेडवाक त्या फिल्डांत त्या सब्जेक्टांत इंट्रस्ट ना बिकॉज ऑफ पेरंट्स शी स्टडींग नाव शी हॅज ए फियर ऑफ फेलियर बट डोंट वरी रेन्सिटा आतां तुका कालें करूंक जाता तें कर कितले मार्क्स काडूंक जातात तितले काड तुजें कालें पॅशन आसा तें एग्जाम जाल्ल्या उपरांत तूं तुज्या पेरंट्साक बरें करून समजय आज हांवें केदाळे सांगचें आसा पेरंट्स आनी हांच्या मदें भुरग्यां मदें एक गॅप आसा कम्युनिकेशन गॅप आसा हाका कारण कोण म्हळ्यार हाका कारण आमीच कित्याक म्हळ्यार आमी पेरंट्सांक सेपरेट हें दिता जाल्यार रेतीर दिता भुरग्यांक सेपरेट रेतीर दिता तांकां दोगांयकी ओट्टूक मेळून रेतीर म्हणजे न्ही एक वर्कशॉप की सेमिनार की खाली खंयच्याय विशयान जाल्यार तांकां दोगांयकी मेळून तांचें प्रॉब्लेम हांकां गुंतना हांचें प्रॉब्लेम तांकां गुंतना आमी कितले पुढचें सांगल्यार तें कोणाक कितें समजना पण अंतू तें क्लियरली आमकां कळटा हले आमकां 1-2 इन्सिडेंट मेळल्यार फाल्यां सकाळीं काले म्हणटात आपले तांकां त्या भुरग्यांक आमी रेस्क्यू करियेत आनी दुसरें ग्रेशन डिसोजा आवर सम ऑफ द स्टुडंट्स डोंट नो द इम्पॉर्टन्स ऑफ UPSC पासिंग आमी UPSCच्या विशयांत जायतीं सेशनां केल्यांत जायते उलयल्या पूण मुखल्या दिसांनी कोणी एकलो IPS या एक्सपर्ट जाल्लो रिटायर्ड जाल्लो ते आसा जाल्यार डेफिनेटली आमी टीव्हीर हाडन कशें एग्जाम बसयत कशें एग्जाम आसता तांकां ते एक्सपर्टांनी सांगल्यार तें बरें आसा डेफिनेटली ग्रेशन डिसोजा तुमच्या सजेशनाक देव बरें करूं मुखल्या दिसांनी तांकां आमी आपणान येतले स्वीडल डेसा बरयता सर नाव दे डोंट गिव हॉलिडे अँड गिव टू मच ऑफ वर्क असाइनमेंट्स तांकां हॉलिडे इनफ ना येस तें म्हळ्यार तुमचे स्टुडंटांचें कालें म्हणटात आपले थोडे फुडचें तुमकां कितले रजा दिल्यारय पावना बट एनीवे वेरी इंट्रस्टींग हांगासर पेरंट्सय उलयतात भुरगीं उलयतात आनी सिल्वी पिंटो सेट बरो टॉपीक तुमी सिलेक्ट केला देव बरें करूं तुमकां धाकट्या भुरग्यांक होमवर्काचें मस्त प्रेशर आसता तें इल्लें उणें करीचें आतां होमवर्क भुरग्यांक दिल्यार वडांक ते प्रेशर हांगा स्टॅनी एंडींग करतना एक भारी म्हाका खुशी जाल्ली एक गजल हांव शेअर करूंक आशेतां आमी लास्ट नोव्हेंबरांत ऑस्ट्रेलिया गेल्ल्या पर्थ गेल्ल्या सो पर्थ थंय वेताना अशें एक इस्काल पळयलें तें इस्कालाचें नांव एकदम ऑड आसा म्हळ्यार म्हाका आतां तें उडासना म्हळ्यार नॉट लायक आमचें सेंट जॉन्स तशें न्ही एक जस्ट एक सिंपल नांव आनी सांगलें तें इस्कल गी म्हणून तो म्हजो फ्रेंड थंय म्हळ्यार बऱ्या अंतू रिच आसचे या बऱ्या पोजिशनार आसचे तांची भुरगीं वतात खंय थंय त्या इस्कालाची स्पेशालिटी काले उरता खंय इस्कालाची स्पेशालिटी काले की म्हळ्यार एवरी इयर 7th 8th 9th भुरगीं आसतात न्ही तांकां 2 हप्ते इस्कालांत रावूं धरणीर न्हिदोंक थंडींत येवन जेवन तांकां शेअर करन जेवचें काम आनी पुरा थंडींत करूंक मोबायल कम्युनिकेशन आनी कांय ना पेरंट्सा कडेन उलोवंक ना खंय ना 2 हप्ते कालय प्रॉब्लेम जाल्यार हुशार नासले कालें जाल्यार टिचरां ताका हें करतात त्या 2 हप्त्यांत एक कॉमन
एक पापाची भुरगीं कशी जियेतात पळय तशें जियोंक हांवें विचारलें तशें कित्याक कम्फर्ट झोनांत न्हू भायर येवन रियालिटी काले म्हणून दाखोवच्या खातीर त्या इस्कालांत तशें शिकयतात की इंडियान ती शिकोवंक पुरो म्हाका गुर्तू ना दुसऱ्या कंट्रीन ती आसा एज्युकेशन म्हळ्यार तशें ह्या दिशेन आमच्या एज्युकेशन सिस्टमान तशेंच आमच्या वडिलांनी विशेष चिंता पाठोवची गरज आसा म्हणून सांगून आयचे कार्यक्रम आमी हांगासर संपयता मुखल्या सोमारा दुसऱ्या एका नव्याच विशया सोबत परत आमी हांगासर हजर जातले ते परत मोग संदी निरंतर मनोरंजना खातीर पळयत रावा दायजी वर्ल्ड TV 24/7 देव बरें करूं काल आज आणि फाल्यां